सरकार तुमच्या दारामेरेन ही संकल्पना घेऊन आम्ही मतदारसंघात वचून तांच्यो समस्या आयकून सोडोवपाचो यत्न करता। आता मेरेन काणकोण आणि वेळी मतदारसंघाचो हांवें आढावो घेतला, अशें वीज मंत्री निलेश काब्रालान सांगला। बुधवारा मंत्री काब्रालान कुंकळ्ळी मतदारसंघात वचून जनतेच्यो विजे संदर्भातल्यो समस्या आयकून घेवन त्यो बेगीन सोडोवपाचें उतर दिलां। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। अशें करून आमी दोन मतदारसंघ कवर केले, काणकोण आणि वेली। डायरेक्ट गव्हर्नमेंट टू द डोर स्टेप हो कॉन्सेप्ट आमी घेतला आणि एज पॉवर डिपार्टमेंट जे म्हज्या अंडर आसा तेजे प्रॉब्लम काडटा। बाळ्ळी एक्चुअली आमकां प्रॉब्लम खबर आसली, म्हणजे EIC टीम केल्ली ते टिमी भितर ऑलरेडी 7 crores एस्टिमेट तेणी आरएनआयचो केल्लो आसा, तेजे कुंकळ्ळी केल्लो आसा। तो येता ते हे म्हयन्या भितर टेंडर जातलो। मागीर हांवें मंत्री आमदाराक सांगला की आमचें काम टेंडर जातलें, फायनान्शियल सँक्शन मंत्र्याक CM कडेन करून घेवपाक जाय, इमिजिएटली आमी काम चालू करतले। सो इशू कांयच ना, आमकां डिपार्टमेंटाचें कितें आसा पळय हांवें एज पर टायमलायन हांव करतलें, ही कामां ती सांगल्या एक्सेप्ट फॉर द टेंडर। बाकीची कामां विदीन दीस मंथ स्ट्रीट लायट बीट लायट सगळे रिपेर जातले। हांवें ऑलरेडी सांगला की 1912 हो नंबर परतून यूज करपाक जाय। जेई आनी लँडलायनी फोन केलो जालो, 1912 यूज करपाक जाय, कित्याक आमकां मागीर कळटा खंय प्रॉब्लम जाता, वी विल बी एबल टू डू इट बेटर। लोकांनी संवय करपाक जाय, कित्याक आमी मागीर हो टेलिफोन लायन काडटले, कित्याक केन्ना चलना म्हणटा, कोण वयर काडून दवरता म्हणटा, सो हो सिस्टम बंद जावपाक जाय। 1912 सदांच चलतलो। फाल्यां जर ते सीट कमी पडली जाल्यार वाडोवपाचें काम आमी करतले। सर, हांगा अंडरग्राउंडाचे बी ऑलरेडी घातले कडेन आसा। अंडरग्राउंड जे आसा हे 33 kV 11 kV प्रायोरिटी आहा। तेणी म्हाका दिसता 30 कोटीचो एक टेंडर हे वाठाराचो केल्लो आसा। हांवें आमदाराक सांगला CM कडेन करून तेणी एप्रूव करून घेवचो। आनी EFC वयता, म्हज्या पावरा भितर जाल्यार हांव एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रूव दिता, हो म्हज्या पावरा भितर ना, हो EFC वयतलो। EFC CM बसून तेणें करून घेवपाक जाय। आनी कितें ग्रेवन्सीस लोकांले आसले आयकले? स्ट्रीट लायट घेतल्या आमी। सो हांवें सांगला मार्च 31 पासून सगळो 100% प्रॉब्लम सॉल्व जातलो। आज आमचे एक मिनिस्टर आमगे पावर मिनिस्टर निलेश काब्रालान एक बरें आमगे एक एश्युरन्स दिला। मेन म्हळ्यार ज्यो सारक्यो आमगे एक्चुअली मुगे कॉन्स्टिट्युएंसी सगळे गरीब म्हळ्यार जाता, आमगे इनकम कांय ना, आनी इवन भायली सारकी गरीब पंचायत। सो तांकां आमी एक तांकां कितें एक एक्सटेंशन कितें स्ट्रीट लायट कितें वचपाक पंचायत तुका फंड्स आसनाय। सो आमच्या मिनिस्टरान एश्युरन्स दिला की आमच्या पंचायती कडच्यान जावं 14 फायनान्स 15 फायनान्स कडल्यान पयशे युटिलायज कर आनी ते घालचे म्हूण टिव्हीआर जायना जाल्या पासून आमगे देणगी आसा तेगल्या फंड्सांतल्यान आमी जाता कोण जे गरीब पंचायत आसा तितून दिवन जे लोकां लायट स्ट्रीट लायट घालपाक जायना तांकां आमी हेल्प करतले। आनी CMचो आमकां जायतो आदार आसा, आनी पावर मिनिस्टर कोलाब करून सगळे आमी व्यवस्थीत जावं ते पद करून म्हळ्यार पावर मिनिस्टराक ताणें एक फूल डे आमकां दिला। फूल आमचे कॉन्स्टिट्युएंसी आमी भोंवतले आनी जे पावर जे कोणा लो वोल्टेज आनी स्ट्रीट लायटी प्रॉब्लेम मेजर प्रॉब्लेम आसा तो आमी सॉल्व करतले।